नॅशनल गेम आमी करप म्हणजे अख्ख्या गोंया भितर अख्ख्या विधानसभेन जे जितले आमदार आहा तांकां अभिमानान तेंच्यांनी तकली वयर काडप. नॅशनल गेम म्हणटी आज आमी हिंदुस्थानांनी भायर सुद्दां आमी फेम जातले की ही आमच्यान ऑर्गनायज करपा जाता. येदो व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी उबो करूं शकता. जेन्ना आमचे बरोबर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आहा त्या प्रमाणे आमी हो करूं शकतात आनी ऑर्गनायजूय करूं शकता आनी ही जावपाची आहा. स्पीकर हेजे खातीर मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम आमी नावेली बांदला. सुपर टफ हॉकी ग्राउंड आमी पेड्या बांदला. चेंज रूम एट हॉकी ग्राउंड आमी बांदलेलो आहा. मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम आमी सावळवाडा पेडणे जंय कांयच ना थंय येदो व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर येदो व्हडलो इंडोर हॉल आयिल्लो आसा, स्टेडियम आयिल्लो आसा. कॉश कोर्ट एट चिखली, टेनिस कोर्ट एट फातोडा, मल्टीपर्पज इंडोर हॉल एट फातोडा, इरेक्टिंग ऑफ ट्रान्सफॉर्मर एट कंपाल, मल्टीपर्पज हॉल फोंडा, मल्टीपर्पज हॉल फातोडा, बेसबॉल ग्राउंड कंपाल, रिनोवेशन ऑफ स्विमिंग पूल एट कंपाल, लॉन बॉल कोर्ट एट चिखली. तशेंच जे स्टेडियमाचे 5 वर्सां पयलीं बांदिल्ले त्याची डागडुजी अशी सुमार 160 कोटी रुपयाची कामां नॅशनल गेम खातीर चालू आसात. लुसोफोनिया गेम खातीर आमी 360 आमी मोडले सगळे अख्खे हें करपा इन्फ्रास्ट्रक्चर. आतां 160 हे आमी मोडटात आनी ओपनिंग सेरेमनी क्लोज सेरेमनी तेजे खातीरय 200 कोटी सुमार जाय. ह्यो गेमी फुडें वचपाक इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्टचो परिणाम आमच्या नॅशनल गेमीच्या कामाचेर जालो. कॉन्ट्रॅक्टर्स त्या काळात आपलो माल वेवस्थीत हाडपाक व्हरपाक शकले ना. रेंव बेटुमेन सारकिल्ल्यो गजाली मेळना जाल्यो. स्टेडियमाच्यो लायटी, रुफींग, वुडन फ्लोरींग हाचो सप्लाय सुरळीत नासल्यान स्टेडियमाची कामां खूब लांबणेर गेली. कॉन्ट्रॅक्टर ज्या फाटल्यान लागून आतां ही कामां पूर्णतायेक व्हरपाक आमकां यश आयलां.